सगळे गव्हर्नमेंट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म सरकारान पयलीं करूंक जाय आशिल्ली. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स ह्युमन रिसोर्स रिफॉर्म्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट. आज तुझ्या बजेटाचे 38% एलोकेशन गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजाचेर वता. तुजे कडेन 52,000 56,000 जाले. 56,000 गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज आसात. फॉर रेशियो तुजो ऑलमोस्ट 1:25 जाला. So if this is the ratio and your human resource is not able to perform and if your schemes are not getting delivered, then you have to raise a question what is employees are doing. There is a huge difference between pace of chief minister and pace of administration. तो एका 6 महिन्या भितर ब्रिज करपा आसा ते मंत्री कितें करतात. मंत्री सुद्धा म्हणल्यार कितें मंत्री काय मिरेकल करू शकना. फाल्यां तुका मंत्री गेलो तू कितें जादू करतलो थंय वचून जायना, तशें शक्य जायना. सो सिस्टम इंटग्रेशन ऑफ मायंड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जाय. हे ह्युमन रिसोर्स आसा पळय तांकां इंटग्रेट करपाक देर शूड बी गव्हर्नमेंट प्रोसेसिंग सेंटर विच विल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जाय इंडस्ट्री कंप्लीट रिइंजिनियरिंग अशें जावपाक शकता की ह्यो स्किमी इंट्रोड्यूस करपाक किंवा इम्प्लिमेंट करपा खातीर पळय जे अधिकारी वर्ग आसात तांकां इतली मल्टिपल प्रॉबेबली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतात की ते आपल्याली फूल टायम ताका अटेन्शन दिवपाक शकना. इंडस्ट्रीच्याच बाबतींत सांगपा म्हणलें जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो मेंबर सेक्रेटरी, GHRSSID किंवा डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स टेक्नॉलॉजी हे सगळे मागीर 14.5 लाख पॉप्युलेशना खातीर 57,000 कर्मचारी करतात कितें. इज देयर मिस कॅओस इन दॅट? देर इज नो स्ट्रक्चर्ड प्लॅनिंग आणि सिनियर लेवल देर इज अ डेफिसिट. यू नीड एक्चुअली अ वेल रिफॉर्म प्लॅन. कोण बाबा प्रमोट जातलो, कशें जातलें. आज प्रत्येक जण टॅक्स रेव्हेन्यू कितलो येयलो म्हळ्यार दुकान चलयल्या बीन चलोवपा येना. ताजेर सायंटिफीक इव्हॅल्युएशन ऑफ ह्युमन रिसोर्स अँड सायंटिफीक इव्हॅल्युएशन ऑफ टॅक्स रेव्हेन्यू गव्हर्नमेंट रेव्हेन्यू हॅज टू बी डन. डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आतां अपॉइंटेड आसा तो IAS ऑफिसर फूल टायम ताजेरूच कॉन्सन्ट्रेटेड आसा. डेफिनेटली लॉंग टर्म ताका इफेक्ट दिसती पडटले. लॉंग टर्म इफेक्ट दिसतले. यू आर होपफुल. ताका बी IDCचो चार्ज आसा. IDCचो चार्ज आसा पण तो ताजोच भाग आशिल्ले कारणान IDC फाटल्या फावट बजेट जेन्ना मांडलें तेन्ना हांवेंच सांगलें की CMच्या स्पिडीन ही ब्युरोक्रेसी वतली काय ना हो प्रश्न आसा आणि ते तळागाळा पर्यंत वतली जाल्यार ब्युरोक्रेसी ताका ट्यून जावपाक जाय. आणि एक्झॅक्ट तेंच जालें. आतां तुमी एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट जर पळयलें तो डायरेक्टर येता म्हणसर 6 म्हयने गेले. डायरेक्टर येवन हे चार्ज घेवन कामां सुरू करता म्हणसर आनी 3 म्हयने गेले. उरले फक्त 3 म्हयन्यात. 3 म्हयन्यात जे मॅक्झिमम जाता तें डिलिव्हर जालें. आतां हेचे फुडें जावंक शकता पूण प्रत्येक डिपार्टमेंटान तेंच जाल्लें आसा. स्वता ऑफिसर बरे ऑफिसर सांगतात की तो 500 स्पिडीन वता, 500 kilometers per hour, and we are not moving even 10 kilometers per hour. All three are unanimous that administrationची पेस मुख्यमंत्र्या जाय तशी ना. जर्नलिस्ट म्हाका दिसता की आमी जे आतां आकडे प्रोजेक्ट केले ना ते आकडे जे अवेलेबल केल्या तेच आमी सांगता. पण आतां फॉर एक्झाम्पल लाडली लक्ष्मी स्कीम किंवा DSS स्कीम पूर्ण भरात त्याची इम्प्लिमेंटेशन सुरू आसा. पैसे 33 कोटी जरी तुम्ही दाखयले आणि ओरिजिनल कितले 200 कोटी तांणी दिता म्हणून सांगले तरी स्कीम खंयच अडूना. स्कीम सुशेगात व्यवस्थित फुडें चल्ली. पेंडन्सी आसा 7,000 अर्जांची अजून लाडली आसा. बरोबर आसा पण शेवटी कशें जाता आतां आमचे बाकीच्या पॅनलिस्टांनी सांगल्या प्रमाणे काही ज्यो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अडचणी आसा ताका लागून खूप स्पीड घेवप हें जायना. पण केवळ पैसे किंवा हाज्या खातीर स्किमी अडल्या किंवा गव्हर्नमेंटाचो परफॉर्मन्स जायना अशें म्हाका दिसना. कारण ऍड करपाक जाय की पेंडन्सी ना. आतां IDCचोच प्रश्न जर घेतलो IDC भितर डेफिनेटली अलॉटमेंट पॉलिसी म्हणटा ती आतां जाग्यार पडल्या. जी पयलीं बरोच गोंधळ आशिल्लो तो आतां शेडीचो कसो अलॉटमेंट करप, जाग्याचो कसो अलॉटमेंट करप हाजेर डेफिनेट पॉलिसी आयल्या. तुया, पिसुल्ल्या, काकोड्या हांगा अलॉटमेंट जाल्यात 5,000 स्क्वेअर मिटरा पेक्षा सकल. आनी फुडें ट्रान्सफर पॉलिसी कशी करपाच्यो हाजेर येता ताजेर चर्चा चालू आसा. ती रोखडी जातली अशें म्हाका दिसता. आनी पूण स्पीड येवपाक जाय. एक नोंद करपा सारकी गोष्ट सांगता. जरी आतां तेणी सुदारीत कामधेनू स्कीम सुरू केली गायो घेवन दूध वाडोवपाक, लेट जाली स्कीम. फाटले 2-4 महिन्यापासून सुरू जाली. पण आज हे पिक्चर अशें आसा की अरावंड 10 ते 11,000 लिटर दूध वाडला पर डे. फाटल्या फाटी सरकारान जेन्ना ह्याच सरकारान फाटल्या फाटी टेन्युअरान जेन्ना 2002-03 जेन्ना कामधेनू इम्प्लिमेंट केल्ली तेन्ना मिल्क प्रोडक्शन वाडलें. डेफिनेटली सरकार जेन्ना स्टिम्युलस पंप करता तेन्ना आर्टिफिशियली मिल्क प्रोडक्शन वाडटा. बट इज इट एक्चुअल इकॉनॉमिक ग्रोथ ऑफ एग्रो सेक्टर काय ती स्टिम्युलस डावन जातके सकल जातली. आज इंडियेची जशी परिस्थिती आसा पोस्ट 2008 अमेरिकन क्रायसिस सरकारान स्टिम्युलस पंप केली. द इफेक्ट इज आज 3 वर्सांनी इन्फ्लेशन वाडला आणि सरकाराची डेफिसिटर आसा तळा गेल्या.
इज इट अ इम्पॅक्ट ऑफ स्टिम्युलस म्हणजे 90% सबसिडीचो सेक्टर तो एग्रो सेक्टर करेक्ट 90% सरकाराची थंय टॅक्सीस येना एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता पूण थंय टॅक्सीस येना इज इट अ इंस्टंटेनियस इम्पॅक्ट ऑफ स्टिम्युलस or is it actual economic growth of agro sector which will sustain even after this government? ना कितें आसा तुमी आतां म्हटलें त्या प्रमाण तो इन्स्टंट ग्रोथ आसा पूण वेदर इट शूड बी सस्टेनेबल ऑर नॉट that is also to be decided by the government and that is our expectation from this budget. त्या हाजेर कितें रिफॉर्म्स जाले एग्रो सेक्टरान सो दॅट इट विल सस्टेन एंड इट विल नॉट गो ऑन आफ्टर पर्रीकर. न्हू जालें कितें फाटल्या फावटी ज्यो चुको जाल्या त्यो नवीन कामधेनूच तांणी सुदारल्या खूब सुदारल्या पूण तशी एग्रो सेक्टराची बेस सेटअप जाल्या जावंक जाय तळागाळापासून मार्केटिंग प्रोड्युसा पर्यंत जो मूळ भुरगो तातूंत पयसो घालता आतां तो सरकाराचो पयसो घालता थंय. इनफॅक्ट फाल्यां सकाळीं तो पयसो रोल जावन त्या इकॉनॉमींतल्यान चेनींतल्यान ताजे कडेन येवन ताणें इन्व्हेस्ट करपाक लागपा जाय तेन्ना ती खरी ग्रोथ सुरू जातली. ते स्ट्रक्चर डेव्हलप केला सरकारान. ही जी ग्रोथ आसा ही जस्ट ग्रोथ दोन तरांची आसता सूज आसता आनी एक नॅचरल ग्रोथ आसता. ही सूज आसून जावं न्हय ह्या खातीर सस्टेनेबिलिटी जायच. सस्टेनेबिलिटी जर जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान आतां पळोवपा जाय ही जी ग्रोथ आसा ही अशीच उरतली. गोंयांत स्पेशली एग्रीकल्चर जे प्रोड्यूस आसता ताका मार्केटिंगाचो प्रॉब्लेमूच ना. आमकां सादारण चड प्रायस मेळटा बाकीच्या पेक्षा 15 ते 20% चड प्रायस मेळूं शकता गोंयच्या हाका मटेरियलाक. सो मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस ना रेडीमेड मार्केट आसा. प्रश्न आसा तो फक्त चालू उरतलें काय ना. फाटल्या फावट थंय दुर्लक्ष जालें आमचें. स्पेशली ज्यो स्किम्स केल्यो तितून हे इन्शुरन्स क्लेम करप हें करप आनी कांय ठिकाणी हांव सांगता तुमकां गायो मारल्यो लोकांनी गोरवां मारली आयल्या शिवाय पेपरारूच गायो तयार जाल्यो आनी सबसिडी घेतली गेली. एक पॉलिसी डिसिजन सरकाराचेर एक टिका जाता जनरली पेट्रोलियम वॅटाचेर. सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणटा इम्पोर्ट बील वाडलां जवळ 43% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बील जालां. पेट्रोलियम प्रोड्युसाचें कन्झम्पशन कमी करात आनी हांगचो सरकार कॉमन मॅन जो एक्रॉस कंज्युमर आसा ताका पेट्रोलियम वॅट माफ करता. इजंट दिस पॉलिसी एंटी सेंटर? फाल्यां सकाळीं हो सरकार जेन्ना केंद्रा कडेन पयशे मागूंक वतलो अरे तुमी म्हणटा I will just interrupt. Sorry to interrupt. I'll ask you. Isn't it the policy of the center to levy such a huge tax is anti-state? Why always you see? I've seen many times media only taking a stand of anti-center. What do you mean by anti-center? What is that we get from center? Goa generates 10,000 crores for central revenue. What is that we are getting? Not more than 500 crores. What is that 500 crores? It's peanuts. Tomorrow Goa itself is a country. Imagine Goa itself is a country. We can sustain very professionally. We can become better than Singapore. नी स्पेशल स्टेटस मागप आपले कंपेन्सेशन स्पेशल स्टेटस आपले कंपेन्सेशन मागप ते म्हणटाले तुमकां आमी 450 कोटीचे ग्रँट दिता हे दिता. Today I will tell you. एका वटेन एन्करेज द प्रॉब्लेम हियर इज I will tell you one thing. Center policies today on manufacturing, especially in electronic sector, to the import billacher म्हणले 2020 म्हणल्यार import bill of electronics in this country will be 400 billion plus. That is a documented report by I was part of that group. Now it is going to be much bigger than the oil bill. So and China is today killing the Indian economy by supplying all the electronics. It's a fact, and they are spying everywhere. They are interfering everywhere. So you should be encouraging electronic sector म्हणून पॉलिसी करतात आणि इन्वर्टेड ड्युटी करतात. म्हणजे रॉ मटेरियल जर तुम्ही हाडले तुका ड्युटी चड, फिनिश प्रोडक्ट हाडलो जाल्यार ताका ड्युटी कमी. म्हणजे चायनाचे गुड्स सवाय म्हणजे पेट्रोलियम वॅट माफ करपाच्या तू इंडस्ट्रीक काय दिसना गोंयांत? एब्सोल्युटली नो. एब्सोल्युटली नो. यू वेलकम द मूव. एब्सोल्युटली नो. आमचे बघायला पाहिजे किती कामगार असतात किंवा आमचे पहिले कामगार वर्ग असतात जे तुगेले खूपशे लोक आता स्कूटरीनी आणि मोटरसायकलीन वतात तांकां खरें बरें पडलें. तांच्या हातां पयसो उरलो, तांगेले पेट्रोलाचे आनी हाजे म्हयन्याचे बील कमी जालें. एक लास्ट वी आर कमिंग अप फॉर अ वाइंड अप. लास्ट काय रेव्हेन्यू जनरेशन पळोवया सरकाराच्या दृश्टीन आमी काय प्रपोजलां खातीर बजेट प्रपोजलां खातीर सरकाराचो टॅक्स रेव्हेन्यू आणि नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू 1600 crore, टॅक्स रेव्हेन्यू 3200 crores. पहिलोच टॉपिक घेऊया. देर इज अ ह्यूज डिफरन्स. टॅक्स रेव्हेन्यू सध्या एनी डेव्हलप सिस्टम नी शुड फोकस ऑन नॉन टॅक्स रेव्हेन्यूज. विल द गव्हर्नमेंट टुडे try to bridge this gap? Almost double asa. No, that to you non tax revenue म्हणला कितें governments water bill licenses सगळे electricity bill सगळे आयला. If you re-engineer electricity department, water department, तर raw water चे केला पळय CM had taken a immediate step.
आज जर ते उदक पडून उरताले हांगा सॅन एरियल ते इंडस्ट्रीक अवेलेबल जातले इट विल बी हांगा कितें दिसतलें आज वॉटर इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ कितें रायज दिसतली आज No, that is now with the joint regulatory commission. Okay. It is not within the state government. आता हांव एकच सांगू सोदतां की टॅक्स गॅप जे गोंयांत चल्ला म्हळ्यार टॅक्स इवेजन ते सगळे आज सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंटा कडेन आतां कमिशनर रिटायर जाता नेक्स्ट कोण कमिशनर आसतलो कॅपेबल मनीस एक तयार करपाची सिस्टम जावपा जाय सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंटा भितर सद्या सगळो गोंधळ चालू आसा द फूल सिस्टम इज क्रॅशिंग सो ते म्हत्वाचें 70% रेवेन्यू थंयच्यान येता सो म्हज्या दृश्टीन हांव कितें म्हणटा की सद्या गोंयांत टॅक्स गॅप म्हणल्यार कितें with existing economy with this rate of tax X tax should be collected in the system not by budgetary provision but generally but actually kitlo available jata ka tax gap म्हणटात India as a country the tax gap is 26% but in my opinion in Goa being a small state the tax gap is still more so we need to have a system a full ecosystem has to be studied scientifically ओरूच्या वर्साक जो रेव्हेन्यूची जी स्टेटस आसा तातूंत वॅट पडला कमर्शियल टॅक्स ओवरऑल पडला पूण एंटरटेनमेंट आणि लक्झरी टॅक्स सरकाराचो ऑलमोस्ट 60 to 80% वाडला ह्या बजेटाक सरकार कितें टुरिझम इंडस्ट्री हांचे कडल्या बॉल्सांतल्यान कितें काडून घेतलो अशें दिसता देर इज बॉयन्सी ऑफ 60 to 80% in entertainment and entry that means the center state policy to encourage tourism has fetched some revenue so government पूण दुसरे वटेन वॅटाक रेव्हेन्यू पडला सरकाराची कलेक्शन मशिनरी सारकी ना वॅटाची तशें न्ही तशें ते ब्लेम करनाका देर इज ऑल्सो रिसेशन बिकॉज ऑफ स्पेंडिंग मायनिंगाक लागून आता मायनिंग रॉयल्टी कमर्शियल टॅक्स येना ओवरऑल रिसेशनाक लागून पडला बायंग पावर देवला पूण इंडस्ट्रीचो एक ग्रावज आसा की आमी व्यवस्थित गव्हर्मेंटाक टॅक्स दितात वॅट भरतात तरी आसतना कितलेशे लिकेजीस आसात जे केन्ना टॅक्स भरना तांचे फाटल्यान गव्हर्मेंटान वचूंक जाय आणि आमकां टॅक्स वाडोवचे पेक्षा गव्हर्मेंट सरकार मायनिंग क्रायसिसाचेर घालता सरकार हो जेन्ना बजेट मांडटालो तेन्ना स्वता पीएसीचो चेअरमॅन पयलीं मुख्यमंत्री आशिल्लो पर्रीकार आशिल्लो आपले टेन्युअरान बाबा मायनिंग घो जायत अशी सेन्स सुद्दां ताका नाशिल्ली मागीर जें जालें सगळ्यो कितें आसा ना तुवें जर सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स पळयली काय सरकार तुका स्किमी लागपाक चडूच फास्ट गेलो रिव्ह्यू घेवचे पयलीं स्किमी कितें आसता स्किमी करप आनी बजेटरी जरी दाखयलें तो एक्चुअल स्कीम रोल आउट जाता हे येता पयशे यू मस्ट हॅव कॅल्क्युलेटेड सो तोय एक्सपिरियन्स चीफ मिनिस्टर न्ही की आतां फर्स्ट टायम मेळना तो बजेट जेन्ना आमी मांडटा बजेट मांडटा म्हणजे फक्त आकडे जे मांडटा तशे आकडे तशे प्रत्यक्षान येता अशें नासता बजेट मांडप हें एक डायरेक्शन दाखोवप Budget can't be a direction. Manifesto is a direction. Budget is budget. It is appropriation bill. एक रुपयाचो सुद्दां सरकाराक हिशोब दिवचो पडटा. It is not a manifesto. Manifesto is a direction. Exactly. पण शेवटी जेन्ना तुम्ही एखादी स्कीम हे स्किमींतल्यान अमके येतले म्हणटा आता मायनिंगांतल्यान 900 कोटी मेळटले अशें धरून काही स्कीम तयार केल्ल्यो खंयचोय मुख्यमंत्री तो तशाच पद्दतीन त्यो स्किमी तयार करतले पण मायनिंग जेन्ना बंद पडलें तुजे बजेट खंय गेले तुवें जे आकडे दिले ते खंय गेले ते हल्ले सगळे आकडे हाचो अर्थ कितें बजेट चुकुना सिच्युएशन अशें आयलें की खंय तरी तुमकां तुमचें हें मातशें बदलुचें पडलें किंवा बदललें तरी सुद्दां ह्या परिस्थितींतल्यान तुमी परत रिवायव जाता तुम्ही रिवायव करता आणि फुडें वचपाचो प्रयत्न करता आमी जर थोडोसो म्हाका मातसो एक मिनीट लागतले आमी जर मातसो विचार केलो जात ह्यो सगळ्यो स्किमी किंवा हे सगळे आमी जे हें केलां ते बाबा खंयच्या हाजेर आसा मुख्यमंत्र्यांनी आमी आतां जेन्ना पत्रकार म्हणून तांचे कडेन इंटरेक्शन करता किंवा आमी स्टडी करता तेन्ना आमच्या अशें लक्षांत येता की अनेक स्किमी मार्गार आसा तांणी व्हरपाचो प्रयत्न केला अनेक स्किमी ज्यो एक्चुअल आंकड्याचेर किंवा कागदाचेर आमकां दिश्टी पडना पूण जर तुमी ताचो आढावो घेतलो जाल्यार तुमच्या अशें लक्षांत येता तेजे स्किमी तुमकां ह्या बजेटांत सारके फोर्टिफायड पद्दतीन तुमकां त्यो वेल सेड आमच्या बरोबर आज जे पॅनलिस्ट आसात इंडस्ट्री आसा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आसा एग्रीकल्चर आसा जर्नलिस्ट आसा चारय जाणांनी सरकाराक 7, 8, 9, 10 अशे पॉयंट दिल्या सरकाराचे परफॉर्मन्स बरे पैकी आसा सरकाराक ज्यो अडचणी आयल्यो त्यो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलाचेर आयल्यो काय रेव्हेन्यूक लागून आयल्यो मायनिंगा लागून आयल्यो पूण ओवरऑल सरकाराचे परफॉर्मन्स चारय सेक्टरांनी अक्रॉस सोशल सेक्टर्स वेलकम जाला इतल्याचेर आमी हे डिबेट हांगा वायंड अप करतात आमी पळोवया फुडलो असेंब्ली तेवटेन सुरू जाता वील स्विच ओवर टू असेंब्ली